Argan tuka sumya Jesu, Hoglap tuka sumya Jesu, Aradan tuka sumya Jesu, Mahima tuka sumya Jesu, Vandan tuka sumya Jesu, Stuti tuka sumya Jesu, जय जय तुका सौम्या जेजू हालेलुया 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 जीवन मुझे सौम्या वर्ते देणे माका संसारिया पयणा जावे खरे बलिदान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वै जीवन आमचे सोमिया जीवन मुझे सोमिया एक वर्तेन देणे तुवें दिल्लें म्हाका ह्या संवसाराच्या पैणार एक खरें बलिदान जावं दी। आज जेजूचे अवतार आमी आयकूया आमचे जिवीत एक खरें बलिदान ह्या संवसारान जावं दी। बरें जीवन आमी जिवंक सर्गींच्या राजान पावूंक आमकां देव फावो करून दी। कित्याक देवाचें राज खावच्यान आनी पिवच्यान ना म्हणटा देवाचें उतार। आज आमी खावच्या जेवच्यात न्हेसच्यात हातूंत आमी संवसारांत सगळो लोक धदोस जावंक संतोश जावंक आशेता, पूण देवाचें उतार सांगता खावच्यान पिवच्यान गम्मता मारच्यान मजा मारच्यान सर्गींचें राज मेळना। सर्गींचें राज मेळटा नीत शांती समाधान आनी पवित्र आत्मो दिता तो संतोष भोगच्यांत आमकां देवाचें राज मेळटा म्हणटा। पवित्र पुस्तकांत रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 14 ओळ 17 सावन 18 आमी पळया। रोमाकारांक बरयल्ल्या रोमन्स चॅप्टर 14 17 and 18 chapter 14 verses 17 and 18 कित्याक देवाचें राज खावच्यात आनी पिवच्यात आटापून ना। देवाचें राज आमी खावच्यान जेवच्यान गम्मता मारच्यान धादोशी जावच्यान तांतूं देवाचें राज ना म्हणटा। बगर समाधान आनी पवित्र आत्मो दिता तो संतोष भोगच्यान आटापून आसा। बगर नीत समाधान आनी पवित्र आत्मो दिता त्या संतोषान आमी ते आमचे जिवीत आटापून आसा म्हणून सांगता। कित्याक आज आमी सर देणी दिवची देवाच्या पवित्र आत्म्यान जेजू थावन ती देणी येतात। तोच पवित्र आत्मा आमकां हर एक देणी आमचे थंय घालता। तर त्या देण्या प्रकार आज आमी संवसारान चलता जाल्यार आमकां खंडीत जावन शांती समाधान आनी संतोष मेळटा। त्या संतोषांत आमी भागी घेवन तर देवाची सेवा आमी करता तर आमकां खंडीत संतोष आनी शांती समाधान ह्या संवसारांत आमकां मेळटा। कित्याक अशें क्रिस्ताची सेवा करतलो देवाक मानवता। अशें जेजूची सेवा ह्या संवसारान केल्लो मनीस तो देवाक मानवता। जेजू थंय एकवटता आनी मनशा मदें बरें नांव जोडता। असलो मनीस मनशा मदें कित्याक ह्यो सतानानी नितीन चलता आनी बऱ्या वाटेन चलता देवाच्या उपादेशा प्रकार चलता म्हण मनशाक कळून येता आनी मनीस आमकां बरेंपण मागता आनी आमी एक बरें नांव जोडून घेवंक शकता। पूण देवान विंचून काडलेले तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची जावंक जाय। देवान आमकां विंचून काडला ताच्या स्वरुपाचो आनी ताच्या सारक्याचो ताचोच सारक्याचो आमकां विंचून काडला तर ताचे बरीच आमी जावंक जाय मोगाची आमी जावंक जायची। कोलोसाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 3 पळया कोलोसियन चॅप्टर 3 वर्सेस 12 and 14 वर्सेस 12 and 14 देवान विंचून काडलेली तुमी पवित्र ताका मोगाची देवान आमकां विंचून काडला ताचीच भुरगीं ताणें आमकां करून घेतला तर आमी ताका मोगाची जावन आसात। देखून
कनवाळायचे, दयाळायचे, दिनपणाचे, मायामोगाचे, सस्निकायचे काळीज आमकां आसूंक जाय म्हणटात. तर आमकां ह्या संवसारान जियोंक तर पवित्र आत्मा दिता ही देणी आमच्या थंय आसूंक जायचे. कित्याक ती देणी जावन आसात मोगाची, कनवळायचे, दयाळायचे, दिनपणाचे, मोवाळायचे आनी सस्निकायचे असलें काळीज असलें मन आमच्या थंय आसूंक जाय. तेन्ना मात्र आमी हांगा जियोंक शकता. देवाच्या भुरग्यांक सांगता आमी संतोश भोगूंक शकता. कित्याक आमकां जिवीत ह्या संवसारांत एक पळणारी जिवीत जावन आसा. ते पळणारी जिवीत जियेचें जाल्यार देवाचे कितें उपादेश आसात ते आमकां पाळून ताच्या प्रकार आमकां चलूंक आसा. एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुसोवंक कारण आसा तरी बक्षिया. एकामेकाक तर कोणाय आमकां कोणा थंय आमकां दुसवण मेळ्ळें, कितेंय तर उतरां मेळ्ळीं तर आमी एकामेकाक सोंसून व्हरूंक जाय म्हणून देवाचें उतर सांगता. दुसोवंक कारण आसा तरी आमी तांकां ती आमकां सांगलें सारकें न्ही, आमी केल्लें सारकें न्ही म्हणून तांणी सांगून आमकां सांगल्यार आमकां दुसोवंक कारण आसा तरी तर आमी जेजू खातीर दुसनासतना ओगे रावंक जाय. आमी तांकां बक्षूंक जायचे. तेन्ना मात्र आमकां सर्वेस्पर देव बक्षिता. तुमी दितात तें बक्षाणें सोम्यान तुमकां दिलां त्या बक्षाण्या मरी जायची. आमकां तर जेजू बक्षिता. जेजू दयाळायेचो, कनवाळायेचो आनी शांतीपणाचो जावन आसा, सस्निकायेचो जेजू जावन आसा. तर आमकां तो त्याच प्रकार तर बक्षिता. तर आमी आमच्या हेरांक आमी बक्षूंक जाय म्हणून देवाचें उतर सांगता. पूण ह्या शेगुणा प्रास चड तुमचे थंय आसूंक जाय मोग. तर ह्या हर एक शेगुणा प्रास आमकां जायचे मोग म्हणचो चड आनी चड जायचे. तर मोग आमच्या कडेन आसा. जेजू थावन आयिल्लो तो पवित्र आत्म्याद्वारे आयिल्लो मोग तर आमच्या सांगात आसा. तर आमकां हे सर शेगूण देवा थावन पवित्र आत्म्या थावन आमकां येतात ते आमकां मेळटात. कित्याक पयल्यान पयलें आमी मोग करूंक जाय. देवान आमचो मोग केला तसोच आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. तेन्ना तो मोग आसतना आमकां ही सगळी शेगूण, ही सगळी देणी आमकां देवा थावन जेजू थावन मेळटात. मोग हे शेगूण संपूर्ण करता आनी एकवटायता. मोग म्हणजे आमकां हे शेगूण आमचे आसले हर एक बरे गूण, बरेपण हे आमकां एकवटायता आनी संपूर्ण करता. आमकां संपूर्ण थरान जेजू बरी जावं, जेजू बरी पवित्र जावं, जेजू थंय एकवटूंक आमकां संपूर्ण करता. संवसारांत तुमी दिरबी पुंजय नाकात. वय आज आमी आमच्या संवसारांत हांगा आमकां रावूंक आमी दिरबी पुंजयता. कित्याक आमकां आज पयशे जायचे, धादोसकाय जायचे, आमकां ग्रेसकाय जायचे, आमकां भांगर जायचे. हे पुरो आमी ताचेर चड आनी चड मोन दवरून घेवन रावता. कित्याक आमकां हे ना तर आमी ह्या संवसारांत जिवंक जायना म्हूण चिंता. कित्याक आमचे थंय तर पयशे ना तर आमकां मोल ना, पयशे ना तर आमकां कोणी लेखिना, आमकां कोणी पळयना म्हणचे आमकां एक तराचे दुबाव आसता. त्या दुबावा प्रमाणे आमी चलूंक पळयता. पूण जेजूचें उतर अशें सांगता मातेवाच्या पुस्तकान 9 वळ 19 आनी 19 थावन 21 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्सेस 19 to 21. 19 to 21. संवसारान तुमकां दिरवी पुंजय नाकात. हांगा कलम म्हणटा आनी कीड खाता. वय संवसारांत आमी पुंजोवचे. आमी कसलें पुंजयता? ग्रेस काय पुंजयता, पयशे पुंजयता, भांगार पुंजयता आनी आस्त पुंजयता. ही सगळी आमी ह्या संवसारांत आमकां गरजेचें म्हणून आमकां मुखल्या जिविताक, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या पिळगेक, आमच्या खानदानाक जाय म्हूण हें सगळें आमी पुंजून आसता. पूण आजकाल ह्या ग्रेसकायेक आमी तरी ग्रेसकाय व्हरून बँकान दवरलें, भांगार बँकान दवरलें तरी आमकां समाधान ना आनी गॅरंटी ना. पयशे तर आमी बँकान दवरले तर आमकां गॅरंटी आजकाल बँक दिना. घरा दवरल्यारय आमकां खंत, रात आनी दीस तीच खंत. केन्ना चोर येवन नागून व्हरतात गी आनी कितें करतात म्हणजे आमकां तीच खंत आसता. आमचें मन आसताच ताच्या वयर. कित्याक थंय दवरल्यारय वळत खाता, भितर आमी बँकान दवरल्यारय वळत खाता आनी तशेंच घरांत ती दवरल्यारय आमकां वळत खाता. पूण जेजूचें उतर कितें सांगता?
हांगा कलम म्हणटा आनी कीड खाता आनी चोर येवन कन्न घालून नगयतात पूण दिरवी पुंजया सरगार प्रेज द लॉर्ड दिरवी पुंजया आमकां सबार तरांची देणी जेजून दिल्ली आहात. त्या देण्या प्रकार आमी चलता तर ह्या संवसारान माया मोगा संतोषान जर चलता तर आमी दिनपणाचे दयाळेचे करणेचे असले सगळे करण्यो आमी केल्यो तर ते आमकां सर्गींच्या राजान आमकां व्हरूंक वाट सलीस जावंक आमकां सलीसायची वाट आमकां ती जावन आसा. कित्याक थंय तुमी पुंजयल्ल्या आमी पुंजयल्ल्या हर एक वस्तूक त्या देण्यांची देवाच्या देण्यांची तर हर एक वस्तू आमी पुंजयल्ली थंय कलम म्हणिना चोर कन्ना घालना आनी त्या दिरव्यांक सरका थंय आमकां चड आनी चड मोल आसा. कित्याक आमी पवित्र जावन आसा. ह्या सर्गींच्या सर्गार आमकां देवान हर एक साबार कुडां करून दवरलीं आसात. ती कुडां जेजून आमकां तयार करून दवरलीं आसात आनी त्या कुडांत आमकां आमीच एक देणें जावन घेवन थंय वचून आमी जिवंक शकता. कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीज आसतलें वय तर आमी सर्गींची दिरवीं तर पुंजयता जाल्यार थंय आमचें सदांच काळीज थंयच आसतलें जेजू थंय आसतलें. कित्याक ते जेजून आमकां दिल्लें काळीज जेजून आमकां दिल्लो आत्मो तो आमचो आत्मो थंय आसतलो. ना तर आमी संवसाराचे जर दिरवीं आमी पुंजयता जाल्यार आमी ह्या संवसारांतच आमी आसतले. आमकां सर्गींच्या राजाचो उडास येना देवाचो उडास येना कांयच जायना. कित्याक ही दिरवीं आमकां सैतानान हावन येवची आमकां जायचे हर एक दिरवें आमकां सदांच जायचे आमच्या दिसपडट्या ग्रासात जायचे पूण आमी लेका व्हरतें तें पुंजूचें न्हय म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. जाकोबाच्या पुस्तकान आमी पळया अवस्वर 5 आनी ओळ 9 थावन 11 चॅप्टर 5 जाकोब चॅप्टर 5 वर्सेस 9 to 11. चॅप्टर 5 हांगा भावा भयणीनो म्हज्या मोगाच्यानो एकामेकाचेर अपराध माडिनाकात माणसां जाल्यार तुमची झडती जातली. होय आज आमी एकामेकाचेर अपराध मांडटा चुकी मांडटा दुसऱ्यांचे चुकी आमी उखलून सांगता. दुसऱ्यांनी बरें जाल्लें पळोवंक ताकाना दुसऱ्यांनी बरें केल्लेंच आमकां पळोवंक ताकाना आनी आमी हेरांक आमी चुकीदार करता. तशें माणसां जाल्यार तुमची झडती जातली. जेजू मुखार वेताना तर जेजूच्या सेवे खातीर तर आमी कितेंय करता जाल्यार ताका तर आमी बोट दाखयता जाल्यार आमची खंय झडती जातली. पळया नितीदार तुमच्या दरवट्याशी उबो आसा. भावा भयणीन सौम्याचे आमी उलयला प्रवाद्याची कश्टामध्ये दाखयलेले सोंसणी गायची देख घेया. कित्याक भाव भयण एकामेकाचे अपराध मांडी नाकात माणसां जाल्यार तुमची झडती जातली. पळया नितीदार तुमच्या दारवाट्याशी उबो आसा. वय नितीदार आज आमकां आमच्या दारवाट्या वयर आमचो दारवाटो आसा काळजाच्या दारा वयर तो उबो आसा आनी आमकां अशें सांगता काळजा दारार सौम्या म्हज्या आयलाय दार उगडोंक धन्या राखून रावलाय ये सौम्या तूं काळजांत म्हज्या भक्ती प्रकाशांत सर्गींच्या. आज जेजू आमच्या काळजाच्या दारार उबो आसा आनी आमकां जागयता. भाव भयणीन सौम्याचे नामी उलयल्ल्या प्रवाद्यांनी कश्टामध्ये दाखयलेले सोंसणी गायची देख घेया. आज जेजूचे उतार ह्या सुवार्ता कोण प्रसार करता तो कश्टांनी ती सुवार्ता प्रसार करता जेजू खातीर. जेजूची सुवार्ता सगळ्या संवसारात प्रगट जायचे म्हण तो आज प्रगट करता. तसल्या प्रवाद्यांची तुम्ही सोंसणी गायची देख तुम्ही घेया. तसल्या सोंसणी गायची देख आमी घेवंक जाय आनी आमी ताचे प्रकार देवाच्या उपदेशा प्रकार हांगा ह्या संवसारान चलूंक जायचे. तेन्ना मात्र आमचें जिवीत ह्या संवसारान सुफळ जाता.
सोसणीकायन सोंसतात ते मनीस निजायकी भागी म्हूण आमी म्हणटा. सोसणीकाय कितली आमचे कडेन आसा, कितली सोसणीकायन तो सोंसता. कितेंय जाल्यार कसले कश्ट येयल्यार कसली आनवार आयली तरी तो सोंसता, तर तो निजायकी भागी म्हणटा. योबाच्या सोसणीकाये विशयान तुमी आयकला आनी सर्वेस्पराचो शेवट कितें आसलो म्हणून तुमी पळयला. कित्याक सर्वेस्पर दयाळ आनी काकूळदार जावन आसा. जॉबाक थराची ग्रेस्तकाय आसली, पूण ती सगळी ग्रेस्तकाय गेली आनी ताचे कडेन आसली गोरवां, वस्त्रां, ताचे कडेन आसले बकरे सगळे नाश जाले. आनी ताका जल्माल्लीं भुरगीं तीं सगळीं नाश जावन गेलीं. पूण निमाणें ताकाय कश्ट आयले आनी तो कश्टान सांबाळलो आनी ताच्या बायलेन सयत ताका सांगलें, तुज्या देवाचेर शिराप घाल आनी तूं मर. पूण ताका देवाचेर भवार्थ आसलो, देवाचेर भरवंसो आसलो आनी तो सोसणीकायेन सगळें मानून घेवन देवा कडेन मागून आसलो. सगळें सोसणीकायेन तो सगळें तो मानतलो आनी देवाचेर विपरीतपणें भावार्थ दवरलो, विशेश भरवंसो दवरलो आनी ताका निमाणें देवान बरें केलें. परत्यान ताका दडती ग्रेस्तकाय ताका दिली आनी तो परत ग्रेस्त जालो. असलो भावार्थ आमचे थंय येवंक जाय, असलो भावार्थ आमकां जाय. कित्याक आमचो जिव्यांचो देव, तो आमचो जिवो देव आमकां जिवीत दिवंक आशेता. आमचे थंय तो बरेपण आशेता. तसलो देव कित्याक तो दयाळ आनी काकूळदार जावन आसा. हो आमचो जेजू क्रिस्त दयाळ आनी काकूळदाचो देव जावन आसा. पेद्रूच्या पुस्तकांत आमी पळया, 2 Peter chapter 1 5-9. 2 Peter chapter 1 5-9. ह्याच पासत तुमकां व्हड उमेदीन वावरूंक पडटलें. ह्याच खातीर तर जेजूची सेवा करूंक आसा. जेजू थंय आमी एकवटूंक आसा. जेजू थंय आमी सांगाता रावूंक आसा. जेजूक आमच्या काळजान दवरून घेवंक आसा. तर आमी व्हडा उमेदीन ह्या संवसारांत वावरूंक पडटलें. कित्याक आमच्या भावार्थाक शेगूण पयल्यान आमकां जायचे. शेगुणाक जाणवाय तर आमकां बरें शेगूण आहात तर आमकां देवा थावन उजवाडाची बरेपणाची जाणवाय मेळटली. आनी जाणवायेक स्वनियंत्रण जाणवाय मेळ्ळें तेन्ना आमकां ताचें स्वनियंत्रण आमकां आसतलें. कित्याक ताचे थावन त्या जाणवाये थावन आमकां सगळें बरेंपण मेळटा. ताचे थावन बरें चिंतूंक, देवाच्या सेवेच्या विशयांत आमकां चिंतूंक सगळें मेळटा. जाणवायेक स्वनियंत्रणाक सोसणीकाय, त्या आमच्या स्वनियंत्रणाक सेल्फ कंट्रोलाक सोसणीकाय जायची. ती सोसणीकाय आमकां जेजू थावनूच मेळटा. आनी सोसणीकायेक भक्ती, तर ती सोसणीकाय आमकां जाय जाल्यार देवा कडेन आमी सदांच मागूंक आसा. सदांच आमी भक्तीपणान रावूंक आसा. देवा थंय आमी सदांच मागण्यान ध्यानान आमी वचूंक आसा. एकामेकाचे भक्तीक एकामेकाची दयाळाय, तर ती भक्ती आमकां आसा तर देवा थंय आमी तर भक्ती दाखयता तर देवा थंय आमी मोग दाखयता तर आमकां देवाची दयाळाय मेळटा. त्या दयाळेक माया मोग मेळोंक जाय. तसली दया तर आसा तर आमकां माया मोग मेळटा. माया मोग मेळटा. ही सगळी देणी आमकां पवित्र आत्म्याद्वारे आमकां मेळटात. असली पवित्र आत्म्यान मेळची हर एक देणी आमकां शेगुणाक आनी आमच्या सर्गीच्या राजाक आमकां पावोवंक ती वाट करून दिता. ते वाडून येतीत जाल्यार तुमी केदींच फळां वीण जावची ना. असले सगळे शेगूण आमचे थंय वाडून येतात जाल्यार आमी केन्नाय फळां वीण जायनात. आमकां ते बरें फळ मेळटा. आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची चड आनी चड जाणवाय जडच्यांत हे शेगूण आमकां आदार दिता. जेजूचे आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची जाणवाय जडच्यान आनी सगळे हे शेगूण आमकां परत मेळूंक हे शेगूण सगळे आमकां आदार दिता. तसले शेगूण आमकां जेजू थावन येतात. पवित्र आत्म्याद्वारेच आमकां येतात. असले शेगूण आमकां तर मेळ्ळे तर आमी ह्या संवसारांत बऱ्या तरेन आमची जिणी आमचें जिवीत आमकां सारूंक आमकां जेजू आमकां कुमकदार जावन आमचे थंय उरता. आमच्या काळजान जेजू उरता. पेद्रूच्या पयल्या पत्रान पळया, अस्वरी 1 वळ 15 थावन 1 Peter chapter 1 verses 5-9. 1
chapter 1 verses 15 to 16. बघा तुमका आपण दिल्लो देव जसे भाग्यवान तसे तुम्ही सर तुमचे चालीन भाग्यवान जया. कित्याक आमचो जीव देव भाग्यवान देव तो आणि कृपेवान देव ससनिकायचो देव तो देव आमकां भाग्यवंत म्हूण आमकां पाचारता. कित्याक आमी आमच्या जिणेंत भाग्यवंतांनी आमी पवित्र आसूंक जाय. पवित्रपणाचो देव आमकां भाग्यवंतांनी पवित्र जावन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां तो आपूण दिता. पवित्र पुस्तकी अशें म्हणून आसा, हांव भाग्यवान. पवित्र पुस्तकांत जेजून सांगलें उतारें जेजू अशें म्हणटा, हांव भाग्यवान देखून तुमी भाग्यवान जाया. कित्याक जेजू जावन आसा भाग्यवंत आनी पवित्र. तो पवित्र, तो सगळ्या संवसाराचो देवांचो देव तो जावन आसा. तो पवित्र आनी भाग्यवान जावन आसा. तशेंच आमकांय तो ताची भुरगीं आमी जाल्ल्याक आमकांय तो भाग्यवंत आनी पवित्रपणान रावूंक तो आशेता. आनी आमकां तेजे सर देणी आमकां पवित्रपणाक व्होवून व्हरूंक आमकां तो सुलभायेचें आनी बऱ्या देखीचें आमकां जाणवायेन तो भरता. पेद्रूचें पत्रांतच परत आमी अवस्वर 3 पळया आनी वळ 10 पळया. अवस्वर 3 वळ 10 पवित्र पुस्तकी म्हणटा, लांब आवक आनी बरे दीस पळोवंक आशेतल्यान आपणाची जीब वायट हातान दामून धरूंक जाय. पवित्र पुस्तक जेजूचें उतर अशें म्हणटा, लांब आवक आनी बरे दीस पळोवंक आशेतल्यान. लांब आवक आनी बरे दीस संतोशाचे, दादोसकायाचे, शांतीपणाचे, कनवाळ्याचे आनी हेरांक आमी उपयोग जावचेच असले दीस तर ह्या संवसारान पळयचे जाल्यार बरें आवक लांब आवक जोडीचे जाल्यार आपणाची जीब वायट हातान दामून धरी जाय म्हणटा. आमची जीब आज हेरांक बोट दाखोवच्याच आसली, हेरांच्यो खोड्यो काडच्याच आसली, हेरांक आमी वायट करच्याच आसली आमची जीब. कित्याक पवित्र पुस्तकांत देवाचें उतार जावन आसा, 2 धारीची तलवार तशेंच आमची जीब जावन आसा 2 धारींची तलवार. कोणाक केदळां कातरिता, केदळां कितें काडून कातरून उडयता म्हूण सांगूंक जायना. तसलीं उतरां आमच्या तोंडांत हांव येतात, तसलीं खोटेपणाचीं उतरां, तसलीं मारेकार उतरां आमच्या तोंडांत हांव तीं भायर सरतात. तीं उतरां आमच्या मुखल्यांक या आमच्या शेजाऱ्यांक या आमच्या हेरांक तीं कातरून उडयतात. कित्याक आमचे थंय ती जीब जावन आसा, चाराय कुशींनी गुंच्या जाली हाड नतली जीब. ती आमचें जीवन पाड करता, पूण पेल्याचें जीवन पाड जायना. आमच्या मुखल्याचें तें जीवन पाड जायना, आमचें जिवीत तें पाड करता. कित्याक आपल्या वांटांनी कपाट उचारी नये. कितलेशे आमच्या वांटांनी तर आमी कपाट उचारता, आमी खोटें उलोवणें आमी करता, आमी पाड वायट उलोवणें आमी करता, हेरांची आमी निंदा करता, हेरांक आमी दुखयता जाल्यार ह्या जिबे निमती ही जीब आमकांच वायटाक घालता. ती वांटां आमची कपाट उचारून ये म्हूण सांगता. तो वायटाक पाट करूं आनी बरें आदरूं. जेजूचें उतर सांगता, असल्या जिबेन जावन आमी पाड जावच्या बदलाक तसल्या वायटाक आमी पाट करीचे आनी आमी बरें आदरचे. तो समाधान सोदूं आनी ताची वाट धन चलूं. तो समाधान सोदूं. कित्याक ह्या संवसारान आमकां पयल्यान जायचें समाधान, शांती समाधान आसा तर आमच्या कुटुंबांत ती आमच्या घरांत ती आमकां समाधान मेळटा. तसलें समाधान आमी सोदूंक जायचें, तसली वाट आमी धरूंक जायची. कित्याक नितीवंतांचेर सोमी दयेन दिश्ट घालता. तर सतन आनी शांतीन समाधानेन उजवाडान चलतल्या मनशांचेर बऱ्या वाटांनी सताच्या वाटांनी चलतल्या मनशांचेर देव दयेची दिश्ट घालता आनी तांच्या मागण्यांक तो तांकां कान दिता. तांच्या मागण्यांक तो कान दिता. तसल्यांच्या मागण्यांक तो देव कान दिता आनी तांकां दयाळेचो आशिर्वाद तो घालता. पूण खोट्यापणाक आदरतल्यांचेर तो रागाची दिश्ट घालता. जेजूचें उतर सांगता कोण खोट्यापणान जियेतात, सताच्या वाटेन म्हज्या कायद्या प्रकार चलनात, म्हज्या उपादेशा प्रकार चलनात, तांकां ही देणी फावो जायनात
आणि देवाची रागाची दिश्ट तांचेर पडटली म्हूण देवाचे उतर सांगता. शिराकाच्या पुस्तकांत अवस्वर 5 पळया. शिराक चॅप्टर 5 1 to 5. शिराक चॅप्टर 5 1 to 5 पळया. शिराकाच्या पुस्तकांत अवस्वर 5 आमी पळया. तुजे ग्रेस कायचे तुजी पातयेणी दवरी नाका. तर आमी हांगा ह्या संवसारान जियेता जाल्यार आमी त्या आमच्या ग्रेस कायेचेर ह्या संवसाराच्या ग्रेस कायेचेर आमी पातयेणी दवरूंक नजर म्हणून सांगता. कित्याक ही ग्रेस काय आमकां एक पटी पिडा आयली तरी कितली ग्रेस काय आसल्यार ती सगळी भंगून वता. तसले आमचे दीस येवंक हांगा संवसारान तयार आसा. कसलीच पिडा आयली तर देवाचे आशिर्वाद ना तर देवाची कृपा आमचेर ना तर आमकां ती ग्रेस काय कित्याकय फावो न्ही जाल्ली ग्रेस काय वा म्हाका कांय तितले म्हजे कडेन आसा म्हणा नाका. कित्याक आमच्या कडेन भरपूर म्हाका जाय तितली ग्रेस काय दुडू आज म्हज्या कडेन आसा. म्हाका कोणाची पर्वा ना, म्हाका कोणाचेय भेय ना. म्हाका जाय जाल्ले मनीस म्हाका व्हड मनशांची वळख आसा. म्हाका खंयचे मनीस जाय जाल्ले आसात. म्हाका कोणाचीय भेय ना. म्हाका देवाची गरज ना आनी खंयच्याय मनशांची गरज ना अशें तूं म्हणा नाका म्हणटा. तुज्या काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणे जिवंक तुज्या वंदवण्या फाटल्यान वचनाका. आमच्या काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणे आमच्या खुशे प्रमाणे चलूंक ह्या संवसारान तूं वचनाका. तुज्या वंदवण्या प्रकार तुज्या चिंतना प्रकार तुज्या मर्जे प्रकार जिवंक तूं वचनाका म्हूण सांगता. कित्याक म्हजेर कोणाक पदवी आसा अशेंय म्हणू नाका. म्हज्या कडेन जायती ग्रेस काय आसा. म्हाका कोणाची गरज ना. म्हाका देवाची गरज ना, खंयच्याय मनशांची गरज ना. कित्याक म्हज्या कडेन जायतो दुडू आसा. तो दुडू म्हाका कामां पडटा अशेंय म्हणू नाका. कित्याक सर्वेस्पर तुका ख्यास लायलेल्या बगार रावचो ना. सर्वेस्पर तुका ख्यास लायलेल्या बगार रावचो ना म्हणटा. कित्याक पयस पुस्तकांत ग्रेस मनशान ताचें मस्त एक बेळें जालें आनी ताची खोटारां ताणें पुरा मोंड व्हडलीं खोटारां बांदलीं आनी म्हज्या कडेन जायती ग्रेस काय येयली. ही म्हाका केन्नाच उणें जावची ना म्हणून तो स्वप्न पळयतालो. पूण जेजून देवान सांगलें ही आयच्या दिसा आयच्या राती तुजो जीव हांव विचारचा अशा हत्त पिशा म्हूण जेजू सांगलो लागलो. आनी तसली ग्रेस काय आमकांय तशेंच हत्त पिशा म्हणच्या तसली जेजून आमकां हत्त पिशा म्हणच्या तसले वेळ आमकां येवंक साद आसा. आमी त्या कसल्याच ग्रेस कायेचेर आमी भरवसो दवरूंचे नाका. आमी खाली भावार्थ दवरया जेजूचेर मात्र. ती ग्रेस काय दिवची जेजूनच आनी व्हरची जेजूनच. त्या खातीर आमी त्या ग्रेस कायेचेर केन्नाय पात येवन रावचे नाका. हांवें पातां केलें म्हूण केलें पूण म्हाका कितें वायट जालें अशेंय म्हणू नाका. हांव पातकां वयर पातकां करता. हांव खोटेपणा वयर खोटेपण करता. कितेंय करता तर म्हाका कांय जावना. हांव बरो आसा. म्हजी पातकां म्हाका कांय वायट करनात अशेंय म्हणू नाका म्हूण देवाचें उतर सांगता. कित्याक सर्वेस्पर भोव सस्नीक बक्षाणें मेळटलें म्हूण पातयेवन पातकां वयर पातकां करिनाका. आमच्या खोटापणा वयर आमच्या हर एक पातकां वयर देव नजर दवरून आसता. तशें जावन आमी हर एक पातकांक देव आमकां बक्षितलो. आमकां कांयच प्रॉब्लेम जावचें ना म्हूण अशेंय म्हणू नाका म्हूण जेजूचें उतर सांगता. कित्याक चुकी बरी जिणी वरवीं तुमी मरण मागून घेनाकात म्हणून जेजूचें उतर सांगता. जणवायच्या पुस्तकांत अवस्वर परत 1 कडया. जणवायच्या पुस्तकांत अवस्वर परत 1 कडया आनी वळ 12 थावन पळया. 12 थावन तुमचे चुकी बरी जिणये वरवीं मरण मागून घेनाकात. तुमच्या हाताच्या कृत्या वरवीं नासाचें कारण जायनाकात. वय आज आमी हांगा आमच्या मर्जेची जिणी जिवन आमच्या खुशेची जिणी जिवन आमच्या खुशेचे संतोष भरीत जिणी जिवन घेवन आमी वायटाक पडून पातकान पडून खोटेपणान पडून आमी आमची जिणी पाड करून घेवंक नजो म्हूण घेवन जेजूचें उतर सांगता. मरण मागून घेनाकात. काळोखाची जिणी जिवन तुमी ह्या संवसारान मरण मागून घेनाकात म्हणटा. तुमच्या हाताच्या कृत्या वरवीं नासाचें कारण जायनाकात. वय तुमच्या हाताच्या कृत्या म्हळ्यार आमकां मोन येयल्ल्या बरी आमी हांगा जिवन आमकां मोन येयल्ल्या बरी आमच्या मोतीक आयिल्ल्या बरी जिवन मी नासाचें कारण जायनाकात म्हूण सांगता. कित्याक देवान मरण रचूंक ना. जिव्यांचो नास ताका प्रसन्न ना.
जेजून मरण रचून आणि तो नाशित का प्रसन्न अस्तित्वान आसचे खातीर ताणें सगळें रचला. देवान आमकां जीव दिला आनी जिवीत दिला आनी ताका आमचें मरण प्रसन्न कित्याक ताणें आमकां ताच्या सारक्याचो आनी ताच्या स्वरुपाचो आमकां रचलो. ताणें आमकां जिवीत दिला. ताणें आमकां पवित्र आत्मो दिल्लो आसा. त्या पवित्र आत्म्याद्वारे आमी सारके बरे जिणे जिवंक साथ आसा आनी तशें जिवंक जाय. संवसारांतली रचना भलायकेन भरलेली कित्याक ताणें ह्या संवसारांत हर एक मनशाक रचला भलायकेन भरलेली. आनी आज आमी आमच्या खोटेपणा वरवीं थोड्याच ग्रेसकाये वरवीं आनी आमच्या हर एक खाणा जेवणा हर एकान आमी खोटेपण आदरलेल्या वरवीं आज हांगा आमकां संवसारांत जिवंक कश्ट त्या संवसाराची रचना भलायकेन पूण हर एक रचना देवान भलायकेन रचलेली आसात. ताचे थंय नासाचे वीक ना. देवान रचतना आमकां नासाचे वीक घालूना आनी आमकां बरे जिणे जिवंक भाग्यवान जिणे जिवंक मात्र जेजून आमकां फावो केला. पृथ्वीर एमकोडेची पदवी चलना वय ह्या पवित्र संवसारान आनी पवित्र मनशाची जिणया वयर देवान एमकोडेची पदवी चलोवंक सोडूना. ती येता सैतानान आनी सैतान आमकां तसले जिणे जिवंक आपण दिता. तसले जिणे आमी जिवंक साधना आनी आमी जिवंक नजो कित्याक जेजू आमचे सांगत आसता त्या खातीर. कित्याक प्रामाणीकपणान केदींच मरना. ह्या संवसारान देवान दिल्लें जेजून धाडलेलें प्रामाणीकपण, जेजून दिल्लें बरेपण, जेजून धाडलें हर एक ससणिकाय समाधान शांती समाधान आमकां हें केदींच मरना. तें आमचे थंय आसता. कित्याक हें सगळें जेजून आमकां फावो केला. हर एक देणी जेजून आमकां फावो केल्लीं आसात. फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 4 फिलिपिन्स चॅप्टर 14 फिलिपिन्स चॅप्टर 14 काडया आनी वळ 4 थावन फिलिपिन्स चॅप्टर 14 वळ 4 थावन आमी पळया. सोम्या थंय एक मनाची जाया. हर एकली सोम्या थंय एक मनाची जाया. जर जेजू आमच्या संवसार आयिल्लो त्याच्या प्रकार आमी चलूंक आनी ताच्या प्रकार जिवंक आमी आमचें मना ताचे थंय दाखोवंक जाय. म्हणून तुज्या लागीं हांव प्रार्थिता आनी तूं म्हज्या विश्वासी सांगात्या आनी स्त्रियांक तुवें आदार दी जाय. म्हणून हांव तुज्या लागीं मागतां आमी हर एकल्यांक आदार दिवंक जाय बऱ्यांक आनी पाडांक. कित्याक जेजू आमचे सांगत आसतना हर एक आमी ताचे वसत आमी मागूंक आसा. हर एकल्यांक आदार दिवंक आसा. दुबळ्यांक धाकट्यांक सगट्यांक सोम्या थंय सदांच तुमी संतोष पावा. परतें हांव सांगता संतोष पावा. तुमचें बळेपण समेस्त मनशांक कळीत जावन सोम्याच्या येण्याचो काळ लागींच आसा. वय सोम्याचें बळेपण हर एक मनशाक हर एक सगळे संवसाराच्या पांत पर्यंत हे सोम्याचे येण्याचो काळ आमकां प्रगट करूंक आसा. कसलोच खंत हुस्को धरी नाका. आमी कसलीच खंत हुस्को धरची गरज ना. कित्याक जेजू आमचे सांगत आसता आनी जेजू आमच्या जिवितांत आमच्या जिणेंत सदांच तो आसता. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. हर एक गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करूंक जाय. आमी हर एक घडी आमी जेजू कडेन मागून आसूंक जाय. कित्याक तो जाणा आमकां कितें जाय कितें नाका. ह्या संवसारांत कशें जियेचें कितें जियेचें कशें करीचें आमी कितें जिवंक आसा कित्या खातीर जिवंक आसा म्हणजे जेजू जाणा आनी त्या प्रकार आमी चलूंक जाय. तवड आमचे जिणयेन आटापूंक नजर जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान आमकां मेळटलें. जिणयेन आटापूंक नजर जाल्लें तसलें समाधान शांती दया कृपा सगळें आमकां हांगा जेजू थावन फावो जाता. तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान शाबीत राखतले. आमची काळजां आनी मनां जेजू आमचे थंय आयिल्ल्या तेन्ना हे आमकां शांती समाधान कृपा सगळें आमकां मेळटलें. जेजूच्या वाटान आमकां चलूंक आमकां सकत मेळटली.
जेजू थंय आमी एकवटून रावंक आमकां तांक मेळटली आनी जेजू थंय आमी सदांच मागया आमचे थंय एकवटान रावंक, जेजू थंय आमी एक जावंक, जेजूच्या वाटांनी चलूंक, जेजूच्या उपदेशां प्रकार आमी ह्या संवसारान चलून जेजूच्या सर्गींच्या राजांत आमकां सर्गींचे राज फावो जावंक आमी फावो जावन दी म्हूण जेजू कडेन मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन.